हा आई नमस्कार. नमस्कार. म्हाका येतात खूप बरें दिसलं ते म्हणजे किंवा तुमचं माकड खंय गेलो ते दाखय जरा. येस. माझ्या अशें दिसता आसतलो न्ही. तुम्ही म्हाका एक सांगा अशें तुमकां करपाचें नाल्लांचें आमी अशें नाल्ल एक्चुअली म्हणटात की बोणे हय. बेसिकली बोणे घडोवन तुका आमी नाका म्हणटात किंवा त्याला यूज करता. हय. सो तुमकां हेच्या पासून एक कलाकृती करपाची कशी कल्पना येयली? म्हजो पयलो क्राफ्ट क्रोशा. ओके. म्हणजे हांव पयलीं क्रोशा करतालें आनी हे क्लासी बिसी दितालें. मागीर अकस्मात ते एक्झिबिशनाक येवन म्हाका एक वासंती म्हणून दिवाळेचे ते हे करतालें ते म्हाका खूप आवडलें आनी ताजे पळोवन हांवें हे स्टार्ट केलें. हे 15 वर्सां जालीं हांव करता. एम्पोरियमान दिता सगळे कडेन. वाव. पण अशें बेसिकली अशें करपाक टायम किती लागता? ही एका दिसाक 5 जाता म्हणजे फक्त हे करून गणपती न्हू. हय वाव. करून 5 जाता. मागीर ताचे हे पॉलिशिंग हे हा. ते ताका टाइम जाता. आनी हेजे मार्केटान कितें डिमांड आसा असो? हांगा मार्केटान ना भायर हाका खूप डिमांड आसा. खूप आसा. तुम्ही म्हणजे दर्याच्या किनाऱ्यार ओके. टुरिस्ट टुरिस्ट वतात. व्हरता असले मोस्टली. आता म्हळ्यार ते बेसिकली आमी पयलें न्हू ऑनलायन हेजो डिमांड आसा का ऑफलायन आसा डिमांड आसा ऑनलायनून आसा. म्हाका हांगा फेस्टिनून बीन अशी पार्टी बिटी आसता तेन्ना ऑर्डरी येता. हा ओके ओके. कितली वर्सां तुम्ही बिझनेस करता? हे 15 वर्सां जाली. 15 वर्सां जाली. ताच्या पयलीं हांव क्रोशा करता. कृषा करताले. सो कृषा एक्चुअली आमी खूब जाणां करताना पयलं. म्हणून हांवें चेंज केलें ते. ओके. हांवें गव्हर्नमेंट क्लास बीन दिल्याचे. हो वाव. आता म्हाका एक सांगा स्पेशली हांव तेंचे चड उलोवतना पण हेंचे चड उलयतलो ओके. कित्याक म्हाका खूब हे गजाली आवडले. बरं. मग सांगल्यार म्हणजे पळोवन म्हाका आवडलो तो म्हणजे माकड. माझ्या सारको दिसता म्हणून तुका आवडटात. सो बेसिकली भायर हाका खूप डिमांड आसा माकडाक. सो आता जर आई जर असल्या आमी गजाली करतले जाल्यार हेजो फ्युचर कितें आसा? हेजो डिमांड आसा खऱ्यांनी गोंयान भुरगे करतले जाल्यार? आसा पण ते चड लोक करूंक शकना कित्याक जाल्यार तूं नायफ आसता न्ही ते धारीची नायफ आसता. कार्विंग नायफ ती हे करतना हात बीन कट जावंक शकता म्हणून ती भुरगीं चड हातून वचना. ओके. कट्ट्याचे बीन करता कित्याक ते मशिनार ते आसा. हे कार्विंग नायफान सट करून स्लीप जायत जाल्यार पट बीन वचूंक शकता. ओके. म्हणजे रिस्क तितल्याच प्रमाणात रिस्क खूप आसा. रिस्क खूप प्रमाणात आसा. हाका चड हे ना रिस्क ना. ओके. पण हे करता आसतना मातशी सांबाळून करचें पडटा खूब. आनी तुमकां अशें खूब फावटी जालां आसतलें न्हू फॉर एक्झाम्पल जर आमी गणपती बाप्पाच घेतलो जाल्यार हो करतना मातसो चुकलेलो आख्खो पिड्ड्यार जालो. ना ताका मागीर शेप दिवं येता आपल्याक जाय तसो. ओके. म्हणजे तकलेन आसपाक जाय अशें. ते आर्ट आसूंक जाय. म्हजो भाव फायन आर्ट करता ताजे खातीर तो सगळें हे तो करता फक्त पॉलिशिंग हे ते सगळें हांव करता. पॉलिशिंग मिशीन म्हणजे मेळोन करता. हय आमचे सगळे बिझनेस तेच आसा हँडीक्राफ्टूच आसा. आमी डिसेंबर म्हयन्यान व्हडली व्हडली स्टारां करता. आता आई तुम्ही बिझनेस करता आसूं ह्या एजीर सुद्दां बिझनेस करता आतां भुरग्या पळयले जाल्यार एक आपल्याक बिझनेस नाका रे करपाक मागीर पळोवया रे. सो तुमी ह्या एजीर रिस्क घेता बिझनेस करपाक सो कशी कितें? ना ते कितें आसता पयलीं म्हणजे आवड आसपा जाय मनशाक आनी तितली कॅपॅसिटी आसूंक जाय कितें आपल्याक लॉस जाल्यार सुद्दां ते बेर करपाक म्हणजे ताजे फुडें चलोवपाक. समज लॉस जालें म्हणल्यार थंय स्टॉप करीत जाल्यार बिझनेस गेलो आनी मागीर ताका कांयच चान्स ना. ओके. आता हितूर आता फॉर एक्झाम्पल म्हाज्यार भुरगो बिझनेस करपाक सोदता जाल्यार तिने कितें पावलां लक्षांत दवरपाक जाय बिझनेस करताना? हे करपाक हय. पयलीं म्हणजे ते आपले कॉन्फिडन्स आसूं जाय आपूण करतलोच म्हणून आनी ताजी आवड निर्माण जावं जाय ते करपाक. आनी आवड आसत जाल्यार कितेंय करूं येता मनशांनी. आवड आसपाक. आवड आसूं जाय. सेकंड थिंग हे गव्हर्नमेंट ऑर्गनायज केल्लो आसा हँडीक्राफ्ट प्रॉपर टोटल सगळं स्टॉल्स हे ते सगळे केल्ले आसा. सो तुमी गव्हर्नमेंटाक कितें म्हणपाक शकता की आनी कितें गव्हर्नमेंटान करपाक जाय किंवा कितें आमकां मार्केटिंगूच करपाक जाय चड करून. ओके. आनी म्हटल्यार मार्केटिंग कमी जाता. कमी जाता आनी ते कितें आसा पळय आतां क्लासी दिता ते पण ताजेर ते कांय सोल्युशन करना. तांकां हे करूंक जाय कितें एक 6 म्हयने तरी हो प्रोडक्ट करपा जाय तुमी आनी मार्केटान हाडपा जाय नाल्यार शिकतात आनी सोडून दितात तातूंत कांय अर्थ ना. क्लासी दित जाल्यार कितें फायदो आसा? क्लासी दिता सोडून दिता. म्हणजे ते कंटिन्यू करपाक जाय. कंटिन्यू पळोवपाक जाय. चेक करपाक जाय. चेक करपाक जाय. ते करूंकूच जाय म्हणून 6 म्हयने तांकां कंपल्सरी दिवंक जाय करपाक. आता आई गव्हर्नमेंट स्वतः सपोर्ट करता की तुम्ही आमच्या गव्हर्नमेंट बिझनेसाकडे जॉबाकडे येऊ नका तुम्ही स्वतः व्यवसाय करा म्हणून. सो तुमचे दृष्टिकोन कितें आसा गव्हर्नमेंट जॉबाकडे किंवा व्यवसायांकडे? ना ते आता खूप सपोर्ट करता न्ही. आता हे सुद्दां आमचे आता पयलीं कन्साइनमेंट बेजीस जाल्यार आता ते पैसे घेवन हे करता म्हणटा सपोर्ट करता म्हणटा आनी आता खूप हे आयला न्ही विश्वकर्मा आयला. विश्वकर्मा सुद्दां ट्रेनिंग दिता आनी आता ते फुडें हेल्प करतात न्ही तेन्ना सगळ्या लोकांनी घेवपाक जाय ताजे हेल्प. विश्वकर्मा मागीर हे आसा दुसरे स्किमी आसा ताचे लाभ घेवपाक जाय.
आता तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे तुमच्या दृष्टिकोनातून भुरग्यांनी बिझनेसाकडे वळपाक जाय का गव्हर्नमेंट जॉबाकडे वळपाक ना चड गव्हर्नमेंट जॉब खंय मेळना न्ही आता बिझनेसाकडे वळूंक जाय पण प्रॉपर चॅनलाचेर वचूंक जाय कित्याक इल्ले कसले आयकले बिझनेस केलो जाल्यार तो ट्रेनिंग घेवन ते फुडें बिझनेस म्हणजे पहिले बिझनेस स्टडी करा ट्रेनिंग घ्या आणि स्टेप बाय स्टेप घेऊन पुढे चला. नाल्यार ते फेल जातले. बरोबर. तुमकां अशें गोंयकारांक तुमच्या सारकी जी सामान्य बायलां आसात आमची गोंयकारां बायलां आसात तांकां कितें सांगपाक जाय कितें दिसता तांच्यांनी भुरग्यांक म्हणजे हे प्रोत्साहन दिवंक जाय हे करपाक म्हणजे ती करीत जाल्यार भुरगे वळटा न्ही त्या हाका बरोबर. म्हणजे हे करता हेच बिझनेस आमी फुडें चलोवया आवयचो बापायचो कित्याक तातूंत आमकां हे आसा इन्कम चड आसा म्हणून ते करिना जाल्यार ती काय वळचे ना ती सगळी गव्हर्नमेंट जॉबाक वतली न्ही. येस. एक शेवटचा माझा हा प्रश्न आता आम्ही मुलाखती घेता खूप कडेन मुलाखती पयला आसतले सो मुलाखतीत आपूण कित्याक दिवपाक जाय किंवा बिझनेस करतात पळय लोकांनी मुलाखती कित्याक दिवपाक जाय तुमच्या दृश्टिकोनातून ते लोकांक हेल्प जाता न्ही एक म्हणजे ती फुडें सरपाक सोदता पण तांकां प्रॉपर हे मेळना म्हणून ते फाटीं सरता म्हणून ते आतां हाचे मार्फत ते फुडें सरतले अशें आशा धरया. येस. एक प्रत्येक फाटी सांगता प्रत्येक मुलाखतीन सांगता जर तुमची म्हापशा सायडीन फावड आसा आता ह्या व्हिडिओन म्हणटलो की फावड नाल्यार मुद्दाम फावड मारात मुद्दाम स्टॉल विजीट करा गव्हर्नमेंटान एक बरो ऑर्गनायज केल्लो आसा बरो प्रोग्राम केलो आसा वेगळे युनिक बिझनेसीस तुमकां पळोवपाक मेळटले तुमकां कोणाक गिफ्ट दिवपाक जाय युनिक जाल्यार गिफ्टूय हांगा अवेलेबल आसा आईची मेहनत तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटली तशेंच खूब जाणांची मेहनत तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटली इवन मुद्दाम हांगा विजीट करचें अशी एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्या गोंयकारां कडेन. धन्यवाद ताई. देव तुमकां सदांच असो प्रतिसाद करूं तुमचो बिझनेस सदांच वाडो.